I would thank you a lot for raising this question along with your colleagues, because this sensitized me in a very big way. काल सांजो जेन्ना हांव एक क्वेश्चन्स घेवन बसलो आनी जेन्ना हांवें रिपोर्ट पळयलो, पोल्युशन रिपोर्ट ऑफ ऑल द रिवर्स, आय वॉज लिटल शॉक्ड. आनी त्यामुळे एक डिसिजन इमिजिएटली काल घेतलें हांवें, आनी तें म्हटल्यार every single division which is related to the river close by will have one subsection particularly looking after the quality of water in that river. आणि त्यामुळे न्हंयचे उदकाची चेकिंग करता आसतना किंवा मेंटेन करता आसतना नाला जे आसा, कनेक्टिंग नाला जे आसा पळय न्ही, त्या नालाचो बी रिपोर्ट मेंटेन करपाचो काम जे आहा पळय न्ही तें सब डिविजन करतले, जेणे करून क्वॉलिटी ऑफ वॉटर. हांव उदक म्हणटा आसतना परत एकदां रिपीट करता हांव की एक लक्षात घेयात, न्हंयचें उदक आमच्या गोंयच्या आनी व्हाळांतलें उदक आमच्या गोंयच्या इम्प्युअर जावचें कित्याक लागून. ज्या गोंयांत 120 इंच 130 इंच पावस पडटा आनी पवित्र अशें उदक आमकां मेळटा, तें उदक अपवित्र जावचेंच कित्याक. आनी हें जावपाचें काम जें आसा पळय न्ही तें मुखाल्ले 4 म्हयन्यांक जाता. ऑक्टोबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मुखाल्ले 4 म्हयन्याक. कित्याक आमची सगळी सिवेज वॉटर जें आसा पळय न्ही घरांतलें वगैरे वगैरे हें सगळें उदक व्हाळांत सोडपाचें पवित्र काम आमी करतात. आनी त्यामुळे म्हजें अपील आसा सगळ्यांक की प्रत्येकान आपआपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी संबंदी जर थोडेशें प्रिकॉशन घेतलें जर जायत, ज्या जाग्यार हॅबिटेशन आसा तें उदक व्हाळांत येवचें न्ही म्हणून. कारण व्हाळांतलें उदकच म्हणजे न्हंयचें उदक, भायलें उदक न्ही. आनी त्यामुळे हें आमी प्रिकॉशन घेवचें पडटलें. आनी म्हणून आमी काल डिसिजन घेतलां की एवरी डिविजन वील हॅव अ सब डिविजन which will exclusively look after the quality of water in nalas as well as in river. कारण व्हाळांतलें उदक जें येता पळय न्ही तें आमी बंद केलें जर जायत जाल्यार न्हंयचें उदक जें आसा पळय न्ही हें बरेंच प्युअर जावपाक शकतलें. आय वूड नॉट से दिस इज गोइंग टू बी 100%, पूण इवन 50%, 60%, 70% आमी अचीव केलें जर जायत, आय टेल यू वी वूड बी, आय वूड से वर्दी ऑफ लिव्हिंग इन गोवा. निसर्गान इतली बरें आनी सुंदर दिल्लें आसा आमकां, पूण तेजी आमी काळजी घेनात. आनी काळजी कितें 2-4 म्हयने आसते. कारण जुनात जो पावस सुरू जाता ते तुमच्या आमी सगळी आमी तयार केली सगळी घाण जी आपण ती लोटून घेवन वता दर्यांत. पूण नंतरचे 5-6 म्हयने जे आसा पळय न्ही, म्हणजे स्टार्ट समवेर इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर, डिसेंबर, हांव अजुनूय एक हें करून पळयता जें महाराष्ट्रान हांवें पळयल्लें. आनी तें कितें जर जायत, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक जितलें आमी उदक दितात, सपोज आमी अशें धरयात की 5 क्युमेक किंवा 10 क्युमेक 20 क्युमेक्स उदक दिलें, तातूंतले कितले परत ट्रीट करतात ते, म्हणजे सिवरेज डिपार्टमेंट आयलें आनी वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आयलें. आनी जें उदक ट्रीट करना ताजेर मागीर WR डिपार्टमेंट लेवी बसयता, विच इज टू बी पेड बाय WRD, आयदर DWD डिपार्टमेंट ऑर सिवरेज डिपार्टमेंट, कित्याक तुमी तें ट्रीट करूं ना अशें म्हणून. आय एम जस्ट एक्झामिनिंग, आय विल डिस्कस विथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो. ह्या बॉल्सांतल्यान काडून त्या बॉल्सांत घालपाक जावन न्ही, पूण एक सेन्सिटायज जावपाक जाय की आमी उदक जें दिलें पळय न्ही तें उदकाचें बाबा कितलें प्युरिफाय करून भायर सोडलें मागीर, कळचें ना, हें आमी करपाक पळोवचें पडटलें. आतां तुमचो हो प्रस्न जो आसा पळय न्ही, की हांवें इन्स्ट्रक्शन दिल्या काल की प्रत्येक नाला जो आसा विच इज कनेक्टिंग अ रिवर, त्या नालाचें उदक सुद्दां आमी क्वॉलिटी मेंटेन पळोवपाक जाय, एसेस करपाक जाय. सो माय टेक्निकल लॅब जे आसा पळय न्ही आमच्या WR डिपार्टमेंटान, दॅट फॉर नॉर्थ एंड साउथ वी आर गोइंग टू हॅव सेपरेट 2 लॅब्स, one for north and one for south, and their exclusive job will be to test the water and submit a monthly report. हे पद्धतीने काम करपाक